आमची विलेज पळय आसा ती एक हेरिटेज विलेज. किंतु आमचे त्या शिवाय आर्चियोलॉजिकल थिंग बैल आनी हे नंदी बैल ते आसा. सो तांकां सगळ्या इफेक्ट जाता. तो ब्रॉड पळय रस्तो केलो जाय. दुसरें थिंगा एक व्हडली गवर्नमेंट आसा. मिनेज ब्रॅगांचो जामो आसा जो फ्रिडम फायटर बी आसलो पयले गोंयचे. तांचेय घराक इफेक्ट जाता. इट इज रनिंग पॅरलल प्रॅक्टिकली ओवर इट. So we don't want that drive. It should come that way. The road should be diverted to some other site which is feasible and which will not cause much damage. That should be एक कपेल आसा आमचे. That is about 400-500 years old. फुडी एक फुरीस आसा. तोय तसोच. It has got history behind it. ते नंदी बैला आमी बी करता तेन्ना आमचे खेळ एक आसता. तो सुद्दां थंयच्यान स्टार्ट करता आमी. त्या खातीर ते सगळी डॅमेज जातले आमचे आख्खें. We want a highway to our village because a 30 meters wide road is not required because our village is a small area. It is a historical area. We have many historical houses, monuments, and the existing road is just passing close to the church, maybe around 9 to 10 meters. So if you widen it to around 25-30 meters, the church might have to be, partly demolished, or even there are historical monuments of the church monuments are in front of the church. There's a cross. Even this existing road is touching Menezes Braganza's house, one of the biggest houses in Goa. So basically a 30 meters road highway is not required in the interest of our village. Because once you make a highway, we won't be able to even ban these heavy vehicles. Right now, we have an order from the collector banning heavy vehicles to our village, which has been passed in 2008 or 9. So governments are going back. You have banned heavy vehicles and now you are making it a highway, which is irrelevant thing. TCP मिनिस्टर विजय म्हणतात चानोरकार म्हणतात तातून तथ्य असा. चानोरच्या लोकांची मागणी आहा की चानोर राखचे म्हणून. चानोर म्हणटा इतिहास आहा, ताका थंय आर्किओलॉजिकल सायट्स आहा, थंय हेरिटेज म्हणटी जी गोंयांत कितें थोडी हेरिटेज उरल्या ती चांद्रा दिश्टी पडटा. सो तांकां थंय स्टेट हायवे जाल्यार ती सगळी डिस्टर्ब जातली अशें तांचे मनान भंय आहा. म्हाका दिसता ते भंयाक कितें तरी तथ्य आहा आनी सरकारान तें एग्जामीन करपाची गरज आहा. म्हाका आतां तांणी लेटर दिल्लें आहा ते हो रस्तो MBR म्हणून करपाक कशें करप ताजे खातीर हांव डिपार्टमेंटा कडेन PWD कडेन डिटेल्स मागतलो आनी जाता जाल्यार तो MBR करचो अशें हांवूय हे मताचो आसा. ओन्ली थिंग टेक्निकली जें कितें आसता म्हळ्यार इंडियन रोड काँग्रेस गायडलायन्स आसता त्यो आय एम नॉट क्वॉलिफायड टू स्पीक ऑन दॅट. सो ते चॅक करून जर जाता जाल्यार वी हॅव टू मेंटेन गोवा फॉर पोस्टेरिटी अँड हेरिटेज इज एन इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ गोंयकारपण. ताजे खातीर चांदोरच्या लोकांक मदत करप ही म्हाका दिसता गरजेची. हो गांव एका टायमार कदंबा राजवटीची राजधानी आशिल्ली. चंद्रापूर म्हूण ताची वळख. मडगांवच्यान 10 किलोमिटराचेर हो गांव. गोंयच्या इतिहासान ह्या गांवाक इतिहासीक दायजाचें म्हत्व आसा. आतां सरकाराच्या स्टेट हायवेच्या निमतान चांद्राचें दायज परत जागे जाला. प्रुडंटा खातीर चांद्राच्यान साव्यो डायस.